ते पर्पज कितें जालें ग्रंथसभा इश्यू जालो एक व्हडो आनी त्या तोंडा इश्यू जाल्लो ते कोण प्रपोजल गायलो बाबा ही सगळे प्रॉपर्टी आहा तितले आवटसायड घेताय म्हणून ताका लागून ताणें डिसिजन घेयलें आनी जायत लोक आहलो ते ग्रंथसभाक आनी ते डिसिजन घेयलें तुमी बोर्ड माराय म्हूण सगळ्या बोर्डरांचेर म्हणजे कोण घेता ते कोण रिस्क घेता म्हूण हांव मानिता खरें आहा आमले लोकांक आतां उदक पावपाक मातशे त्रास जाता समज हाल तुमी प्रॉपर्टी केली आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घायली तुमकांय उदक दिवपाक जाय न्हू तुमकांय उदक पावना जाल्यार तुमी म्हटलें की आमकां उदक ना म्हणून हांव अंडरस्टँड जाता बट आतां हें थंय आम जात्री आमी ते बोर्ड मारले आतां तेंगे ग्रंथसभा इश्यू जाला ते कितें म्हणटाय तुका विलेज पंचायत बेतालपाची म्हूण बरें म्हणून दॅट स्टेटमेंट आय कॅनॉट चेंज कित्याक मुज्यान कोणाको मान्य करपाक जायना प्रॉपर्टी घेयनाका घे म्हणून ते जाण एकल्या आतां ते स्टेटमेंट करून हांवें सांगितलां तो स्टेटमेंट हांव चेंज करून आतां विलेज पंचायत जायना म्हणून तुमगे ग्रंथसभा तुमी रेजोल्युशन गेलां फूल मेजॉरिटी जाल्या आनी तुका लागून आमची ग्रंथसभा मेंबर्स बोर्ड मारला आतां ताका लागून ते मातशें प्रॉब्लेम जालें आनी तो तांकां दिसता हें फावता आहा म्हणून तांकां कोण भायर मारली बोर्ड बट आय कॅनॉट कित्याक मुगे फोर्टनायट मिटींग पास जालें ना ते बॉडी डिसिजन म्हणून विलेज पंचायत म्हणून घालपाक तुमी जालें ना ते ना आता ते बोर्डाचेर कितें तुमी स्पेसिफीक कितें घातला तेजेर ते बिल्डर कोण आहा ते मातशें घेवपाक गेल्यार ऑन रिस्क म्हणून कित्याक आतां घेयले प्रॉपर्टी हाल कन्स्ट्रक्शन घेवपाक येयलो तेदो कन्स्ट्रक्शन तुमगे पास जावपा ना तुम्ही पंचायत लायसन्स दिवचे ना दिवची ना ओके तेजे रिजन कित्याक दिवचे ना ते लायसन्स दिसना म्हण कितें जाता सद्या बेतालबाटी रेजोल्युशना स्विमींग पूल बॅन करता म्हणून आतां एवरी कन्स्ट्रक्शना एवरी स्विमींग पूल कंपल्सरी आमकां उदका कॅपेसिटी ना लायटीची आमकां ना आतां अंडरग्रावंड जालें म्हणटरी मातशें आमचे ताकद येतली म्हणून आतां रेजोल्युशन गेलें म्हणटरी आमकां ते भाशेन गेलें म्हणटरी आम कोणाक आमकां एडवायस खंयच पडली आतां लोक एक प्रॉपर्टी घेता 2 करोडांची 4 करोडांची आतां घेवन समज तें कितें काडपाक मेळना जाल्यार तेंकां दुखतो न्ही दुखता ते कितें पावच रोवपाक येयनाय थिंगा आपणें एक वर काण कितें रावता म्हूण आनी काड आसतना ते कितें जाताय 4 BHP 3 BHP 5 BHP काटाय पूण तेंकां ते आमी रिजेक्ट कोल म्हणटरी पंचायत रिजेक्ट करता बट वयर वयतरी ते ऑथॉरिटींतल्यान घेवन येताय घेवन येयले उपरांत आमकां उदका कॅपेसिटी मातशें उणी आसता सो दिल्ली लॉबी हाडोवपा खातीर तुमचो एक प्रयत्न त्यांचो प्रयत्न आहा तो म्हणजे एक अवेरनेस अशें केलें तेमी आतां कोण मुखार घेवपा वयता जाल्यार मातशें घेवपा वचनाकाय म्हणून बिकॉज ऑफ वॉटर फॅसिलिटी आनी आमगे लायटीचें गार्बेज आहा ताका लागून मातशें एक अवेरनेस केलें तेमी